दीस बुधवार, मार्चाची 18 तारीख 2026. पहिले मसब इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसब अध्याय 49 वळ 8 तावन 15 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळा हांवें तुका जाप दिली. सडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडिल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारलां आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सरा. काळोखांत आसलेल्यांक दिश्टी पडा. वाटे देगेर तांकां सरव मेळटले आनी रिते दोंगर सरवाचें मैदान जातलें. तांकां केदींच भूक वा तान लागची ना. दगीचें वारें वा वोत तांकां मारचें ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशीं तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया, तीं पयस पयस जावन येतात. थोडीं उत्तरेतावन आनी अस्तंतेतावन आनी थोडीं सीनिमातावन. मळबा, संतोषान बोब मार. पृथ्वे, उल्हासीत जा. पर्वतानो, आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजोवन दिता आनी आपले कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला. सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करिना काय? पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारय हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडपकार. कीर्तन 145 8 तावन 9, 13 CD तावन 14, 17 तावन 18. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोंसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रसनिधी कणवळायेन भरलेलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर आपल्या करण्यांनी तो मोगापात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. पागवल्ल्यांक तो नीट उबीं करता. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्यो सुनितीवंत. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. हांवूंच पुनर्जीवनपण, हांवूंच जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभवार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 5 ओळ 17 तावन 30 पर्यंत. त्यावेळी जेजून जुदेवांक जाप दिली. म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता. आमी तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जिवेशी मारिजे म्हणले जुदेवांचे हट आनीकी बोळ जाले. कारण तो सब्बताचो कायदो मोडटलो. मात्र न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगत आपणाक देवाकच समासम करतलो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली. सतच हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकीन पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेंच पूती करता.
कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तवळ तुमी अजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिलां. सो मेस्तनी आपणाक मान दिल्ल्या बरी पुताकी मान दिजे म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडिल्ल्या बापाकी मान दिना. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमनता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडचें ना. तो येदळस मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचें काळ येतलो मात न्ही, तो येदळूस आयला. जीं कोण हो काळ आयकतात तीं जियेतलीं. जशें आपूण जिविताची जर जायसो केला, त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणीं वायट केलां तीं ख्यास्त सोसूंक उरतलीं. मध्यस्तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगले बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी हांव तां देखून म्हजें फैसल निती भरीत. देवाचें उतर हें. काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोम्याची सुवार्ता ताच्या पवित्र काळजाक जनेल. सोम्याची उतरां आनी करण्यो सर्गी बापाच्या दैवीक काळजाक जनेल. सोमी सदांच बापाची खुशी करता आनी ताच्या बापाचो वावर करता. सोमी सदांच सर्गीच्या बापाची उतरां आमकां उक्त्यान पासारता. सोमी सदांच सर्गीच्या बापाची कृत्यां गाजयता. सोमी आनी बाप सदांच एक. हें सत फारिजेवांक सदुसेवांक तशेंच मालगाड्यांक केदींच समजोंक ना. सोमी तांचे मदें आयलो पूण लोकांन ताका स्विकार केलो ना. क्रिस्तांव तत्वशास्त्री किर्केगार्ड मागण्या रुपी सांगता, सर्गींच्या बापा, तुज्या विशीं म्हज्या काळजांत एक आलोचन दितना हांव कावजेल्ल्या सुकण्यापरी जायनासतना तुज्या मोगाचें भुरगें जावन न्हिदेतावन तुजे हुजीर जागे जावं तुजे संगी जियोंक फावो कर. खरेंच म्हज्या दिसांनी आमी सदां बापाच्या घरा पाटी येवंक आशेचे. देवा संगी एक जावंक आशेचे. सा अगस्तीन सांगता, आमची काळजां सोम्या तुका ती लालयतात. तुजे विणें ती केदींच विशेव घेवची नात.